आसगांवचे रोड आहा पळय, जे बाद्यान वयता, अंजुना वयता, जे कालांगूट वयता, आयज तेंची हालत अशी इतली पिड्ड्यार आसा, जी कारण आतां फाटल्याच दिसांनी हॉट मिक्स केल्लो बाद्यांतलो थोडो कितें रोड हॉट मिक्स केल्लो, पूण आयज तेची ही हालत खराब आहा की जे एका पावसानूच तो रोड व्हांवन गेलो आनी रोड व्हांवन गेलो तो गेलो, परत पावसान तेंच्यांनी ते लॉब्रा घालच्या सांडून ती खडी घातली. आयज ती खडी खंय तरी डेंजरस जाल्ली आहा. आयज लोक पडटा थंय, जे लोकल आनी जे आमचे स्थानीक जे लोक वयता येता ते आयज खंय तरी पडटा, तेंचे हात पांय मोडटा, कोण आपलो जीव वगडायता. आयज खूब तरेन हें चालू आहा. सो हांव मागता हे गव्हर्मेंटा कडेन की आयज हो जो आमचो PWD मिनिस्टर आहा पळय, हो आयज एक आमच्या काँग्रेसीन आसलो आनी ते आमच्या काँग्रेसीन तेणी CM पद भोगला आनी इवन तेणी आमचो ऑपोजिशन लिडर आनी इवन खुबशे कांय हे भोगल्या तेणी. सो हांव मागता तेचे कडेन की एक तूं आसगांव यो, एक रावंड मारून तेणी पळोवचें की कशी कितें हालत आसा पळय ती, आनी लोकांक इतले आनी आतां निकतोच सुरवात आहा ट्युरिस्ट सिजन जावपाचो आनी आयज ट्युरिस्ट येता वयता ते खंय तरी पडटा मरता, कितें जाता हेचेर कोण लक्ष घालतलो. हांव हे गव्हर्मेंटाक सांगता की तुमी हे बरे पयले येवन सर्वे करची आनी हेचेर तुमी बेगिनल्या बेगीन कितें कारवाई करची. एक तरी हे हॉट मिक्स बंद करा आनी एक कोंकणीचे तरी रस्ते करा. पळय आयज आख्ख्या संवसाराचो ट्युरिस्ट एक अंजुना बीच, एक वागाथर बीच म्हणून पळोवपाक येता आनी आयज हे 7 किलोमिटर अंतर अशें ते आयज 1.5 वर्स जालें येयले ट्युरिस्ट आनी ते पयलीं येयले हातून तो रस्तो ते हॉट मिक्स ते पळय ऑयल घालून करतात, ते एकदमच बंद करा. कॉंक्रीटचो रस्तो करा. अरे बंद कोणाक ते कॉन्ट्रॅक्टराक 6 म्हयने जावं 1-2 म्हयने रस्तो येना जाल्यार कितें हेजी कितें परिस्थिती. फक्त लोकां कडेन वयतले. हांव मागता चडांत चड आमच्या PWD मिनिस्टरा कडेन स्वताहून येवन पळोवचें जाणें हांगा कितें घडटा पळय तें. कित्याक आयज 10 म्हयने पळय हांव चड म्हणा आतां स्वताहून पळय, नाल्यार एक तरी खंयची माती आतां पळय करता ती तरी हाडून मातयेचो तरी रस्तो कर आनी ताका लोबरा घाल, चड बरो उरतलो म्हाज्या हिशपान.